केस कॉन्फिडेंशियली तुमकां सगळ्यांक हांगासर हाजीर आसलेल्या कार्ड्साचे कलेक्टान देव बरें करूं म्हणटा. आमी चड वेळ घेना वचना फर्स्ट हाफ असो व्हडलो जालो आनी सेकंड हाफाकूय बी रावता म्हणून एक रातचें 5 मिनटां पासून म्हाका दिसता लागचें ना. एक रातचें आमंत्रण सॅली तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता. तुमकां खबर आसा आयज सॅलीचे तियात्र बरोवंक लागल्यार 25 ताणें शो ह्या पालकाक हाडले. 24वो शो जावन हो जावन आसा 25th प्रोडक्शन एस कॉन्फिडेंशियलीचे. सो आयर्लंडच्या शारांत एक व्हडली उमेद कशी भोगता आयच्या दिसाक ताचें 25th प्रोडक्शन लंडन जाता म्हणून. सो कसलोच वेळ पिड्यार करिनासतना हांव मागता सॅली आणि ताच्या टोला सांगात आपल्या प्रोडक्शनाची केक कापली. आता आमचो म्युझिशियन फ्रांसीस मातशें कीबोर्डार वचून Francis, ready? Here we go. 3, 2, and 1. आमचो डायरेक्टर एस कॉन्फिडेंशियली बाय पमेला हाका स्टेजीर हाडून सगळ्यांनी मोठ्यांनी ताळी मारच्यो. मागता सगळीं फुलांचो तुरो बाय पमेला दिवं. हांव पमेला तुम्ही सोबत ओगोती म्हणून थोडी ओळख आसा तशी ओळख करून दिला. जेन्ना आमच्या आर्टिस्टांक म्हाका दिसता सॅली आनी आमच्या कॉमेडियनाक विजा रिजेक्ट पडली तेन्ना आमच्या बाई पमेलान तांकां आदार केलो आनी तांच्याच आदारान म्हाका दिसता सॅली ह्या हेजिंगा लंडन शो करूंक पावले. फुडली कितें उलोवंक जाय आमचो बाब सॅली सांगतलो. तुमकां सगळ्यांक हाजीर आसलेले म्हज्या मोगाच्या त्या दिसवाक आनी लंडनकारांक हांव तुमकां पयले साल निर्माण भावन लंडन देव बरें करूं म्हणटा. बरेच फुडें म्हाका विजा पडोंक नासली. एक दीस आसतना 28 रोजी विजा पास जाली. एक वराचेर हांव खूब भियेलो आसलो कारण म्हजे तो लोक आतां पीड गेले आसले सगळे आनी कितें जातलें हांव चिंतून सारकें जाम जालो. बाबा मातसो ग्रेट म्हाका सदांच कळटा जेन्ना कोविडाच्या टायमार पासून हांव 3 म्हयने फ्लायट दिली हें जावन कॅन्सील जावन हांव कोविडाच्या टायमार विक्टराच्या केरळा गेलो तेन्ना पासून म्हजी वचपाची तिकेट मेळनासली. म्हाका 3 म्हयने म्हजी डायबिटीचो गुळयो टाकप बीट देंवलो तेन्ना म्हाका ग्रेट बाबा हें करून ईमेल करून हें
म्हजी तिकेट ओके करून म्हाका 3 म्हयन्यांनी गोंया पळयलो देखून हांव आमचे बाबा गिरायकाचे उपकार म्हणजे तेन्ना विसरून जावचे ना तेच परी आतांय म्हणजे विजा प्रॉब्लेम जाले तेन्ना पासून ताणें ताचे लागीं उपकार मागून कितें केलां तें हांव नोको इतलो आस्तीक काडला मेहमान आनी बाब गिरायकांनी आनी तुमची विजा पास जाली तुमी काळजांतल्यान ताली बरें करून थँक्यू तसोच म्हणजे विसरून जायना आमचे सगळे आमचे साकोडर आमचो बाब तियात्र म्हाजो काजनान हाडला तो कॉन्ट्रॅक्टर न्हू कोणूच न्हू म्हजो काजन तो मामाचो चेडो हांव ताका इंट्रोड्यूस करता त्या पयलीं हांव तुका काजनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा बाब डेल्फी नॅस्ली आमचो पिड्याचे मिर्शे मागीर एस कायतान मागीर आमचो कार्लोस मागीर दिना आनी आमचे सगळे म्युजिशियन आनी तिकेटी कोणें म्हाका हेल्प खूब केला ताका हांव पयलीं सारकें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक आनी कोणाचें नांव घेनासतना उलट जाल्यार हांव माफी मागता ताकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं सगळ्यांक हो म्हजो 25वो प्रोडक्शन आतां आमचो गोंयांत न्यू शो चालू जाता तो ऑक्टोबराच्या सावन बरी सांगाती हो शो म्हजो शो सदांच फॅमिली तुमी पळया लोके शारांत आंतरराष्ट्रीय पळयला तुमी मोटपूर मार्च पळयलो मागीर काजाराचो चुडो पळयलो आनी आतां हो 4 शो जाले कंटिन्यू 4 वर्सां येता तुमी म्हाका सदांच आदार दिला 46 वर्सां हो तुमचो उपकार म्हज्यान केन्ना विसरोंक जावचो ना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आनी बॉडी आनी हांव म्हजो काजन फिलीप नायस ताका मातशें आपयता तो चड नाचता थँक्यू हो आमचो गियात हाडला तो म्हजो धाकटे मामाचो चेडो आनी सदांच दीश आसली म्हाजो गियात लंडन शारांत दाखोवपाक तो तुमच्या फुडें लंडन काम करता आनी 10 वर्सां सुमार हांवें ताका म्हणलेलें तूं गियात हाडपाचें भानगड्यान पडो नाका लॉस पडटलो कितें करना ताका कळटलें पण ना आपल्याक खोशी म्हणपाक तुजो गियात जाय जाल्यार हाडटा म्हाकाय हाडपाक जाय म्हजी माय व्हडली ताचो पाय धाकटो ताचो मामाचो चेडो ताकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा ताणें म्हजो अशो तुमच्या मुखार दवरलो म्हणून ताकाय मोठ्यान ताळयो मार हांव चड काम घेना सगळ्यांक तुमकां काळजांतल्यान आदार दितले सगळ्यांक आनी कोणाचें नांव सुद्दां उरलें जाल्यार ताकाय हांव काळजांतल्यान देव